हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटीन. ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुक्यो घडटा ताचो आमी नियाळ दिता. तर आतां आमी गौरेशा कडेन ताचे कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. गौरेश, सगळ्यान पयलीं एक 2 दीस पयलीं एक ऑडियो व्हायरल जाल्लो आनी त्या ऑडियोन खूब एक एक्टिविस्टान फोंडा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन सुद्दां केल्ली की तो ऑडियो आसा तो MLA गणेश गांवकराचो म्हणून. मागीर त्या ऑडियोन 2 फावटी मोन्सेरात अशें मेन्शन जाल्लें. ताका लागून बाबूस मोन्सेरातान एक स्टेटमेंट दिल्लो आसा की हो जो ऑडियो आसा तो CMान आनी BJPचो जो पार्टी प्रेजिडेंट आसा तेणी हेचेर इन्वेस्टिगेशन करचें आनी ह्या ऑडियो फाटलें कारण कितें आनी हो ऑडियो कोणें केला हेचेरूय इन्वेस्टिगेशन करचें. आनी त्याच बरोबर ताणें अशें म्हटलां की कॅश फॉर जॉब हें जें प्रकरण आसा फूल प्रकरण एका इंडिपेंडंट इन्वेस्टिगेशन हेचेर जावचें म्हणून. हेजे पयलीं हें जें इंडिपेंडंट इन्वेस्टिगेशन जें आसा तें फक्त ओपोजिशन पार्ट्यूच मागताली. आतां तें एक मंत्र्यान सुद्दां तें परत मागलेलें आसा सरकारा कडेन आनीक हें इंडिपेंडंट इन्वेस्टिगेशनाक दिवचें म्हणून. आनीक तिसरी म्हटल्यार तेणें म्हटलेलें आसा जो कोण पयशे घेता तोच असो रिस्पॉन्सिबल ना ह्या प्रकरणाक आनी जो कोण दिवपी आसा तोवूय रिस्पॉन्सिबल आसा अशें हें जें स्टेटमेंट आसा तें आयज एक मंत्र्या कडल्यान येयल्लें आसा. जे खुद BJP सरकाराचो जो मंत्री आसा त्या मंत्र्यान आयज हे सगळे स्टेटमेंट केल्ले आसात. सो ही जी बातमी आसा ती तुमी आयज सांजेच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवंक शकतले. थँक्यू गौरेश. आनी दुसरी जी एका लागसाची बातमी म्हणजे की आतां कॅश फॉर जॉब हे प्रकरणांनी वाड जाल्ल्यान आतां तरणाट्यां तेंच्या मनान भंय निर्माण जालो की अशें समज पयशे दिवनूच कामां जातलीं जाल्यार आमी एग्जामी आमी इंटरव्यू दिवन फायदो की अशें तेंच्या मनान आतां निर्माण जालां. ही जी बातमी आतां तुमी CMPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आतां आमी उत्तेजा कडेन या ताचे कडेन जाणूया आयच्या दिसाची घडणूक. उत्तेजा, पयली अपडेट म्हळ्यार राती कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आनी दोग बायलांक अटक केल्या. नावेलेच्या सुनील बोरकर ह्या तरणाट्याक नौदळांत नोकरी दिता नोकरेचे हायस दाखोवन सुमार 16 लाखांची टोपी घातली. ह्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेन कारवारच्या सोनिया आचार्य आनी सांजुदे आर्यलचे वैश्या गावडे ह्या दोगूय बायलांक अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास जो आसा तो सुरू आसा. आनी दुसरी बातमी ती म्हणल्यार उण्या दरात आयफोन दिता आनी एप्पल कंपनीचे कर्मचारी आसा अशें सांगून कोलवाच्या एका तरणाट्याक 22.24 लाखांची टोपी घातलेली आसा. ह्या प्रकरणा विशीं जेन्ना संबंधितान पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन अमित दुबे आनी बळीराम मापणकरांका अटक केल्या. 2022 तांच्यांनी त्या संबंधितान तांकां पयशे दिले पूण आजून मेरेन ते आयफोन आले ते ताका मेळूंक नाशिल्ल्यान तांणी ही कागाळ ते दाखल केल्ली आसा. आनी तिसरी जी बातमी म्हळ्यार 60 वर्सां उपरांत आजून कांय जाण गोंयच्या आदिवासी समाजांतल्या लोकांचे धर्मांतर करपाचो यत्न करतात अशें उलोवप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्लेलें आसा. अशा व्यक्ती पासून तांच्यांनी पयसूच रावचें आनी अशा प्रकारचे धर्मांतर ह्यान फुडें खपोवन घेवचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान इशारो दिल्लो आसा. तर ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. थँक्यू उत्तेजान सारच्यो तिनूय ज्यो बातम्यो तुमी CMPM लायव्ह बुलेटिनाक मुजरत पळयात. तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन या ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. ऐश्वर्या,
आयज आदिवासी दैवत भगवान बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती त्या निमतान देशात तशें पुराय गोंयांत तांची जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. तशेंच बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कार्यक्रमांचें आयोजन केल्लें. तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार बिरेस्तारा राती दिवचलच्या चडशा वाठारांत पावसान सांवार घातिल्लो. ताका लागून पावसाक लागून बोड्डे आनी हेर वाठारांत अजून कापणी शेताची कापणी जावंक नाशिल्ले भातपीक आडवें जालें. देखून शेतकारांनी पावसाक लागून ही नुकसाण जाल्ल्यान हुस्को उक्तायला. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटा. थँक्यू ऐश्वर्या. IMDन जसो सांगलें की 2 दीस जो येल्लो अलर्ट आसा आनी पावस पडपाची शक्यता आसा जो काल तो पडलेलो आसा. आनी ही जी फुडली बातमी आहा ती आमी संजना कडेन या ताजे कडेन जाणून घेया ICSIची घडणूक. संजना. ऊर्जा संवर्धन कायदो 2001 ह्या हेज्या खाला वीज वाडोवपाक वीज खात्यान सद्या उपाय येवजण करपाक सुरवात केल्या. राज्यांतल्या सरकारी तशेंच केंद्र सरकाराच्या कार्यालयांनी हाचे फुडें LED बल्ब लावप सक्तीचें केलां. मुख्य अभियंत्यान हे विशीं आदेश जारी केला. आनी जर कोण ह्या आदेशाचो पाळो दिना जाल्यार वीज खात्याक वीज काडपाचो अधिकार लेगीत आसतलो अशें कळीत केलां. तशेंच LED बल्बा सयत ब्रशलेस DC पंखे तशेंच 5 स्टार रेटेड AC लावप ह्या आदेशांत सक्तीचें केल्लें आसा. थँक्यू संजना. तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV सबस्क्रायब तशें फॉलो करा. कॅमेरामॅन यशा सयत हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.